12वीचो रिजल्ट 6 तारखेक 6 मे 2023 4:30 ऑनलायन अवेलेबल आसतलो. ही जी हायर सेकंडरी एग्जामिनेशन जी आमी घेतली इट वॉज इन 2 टर्म्स, टर्म 1 आनी टर्म 2. सो आता जो रिजल्ट आमी प्रिपेर केला तो इट इज अ कन्सोलिडेटेड. टर्म 1चे मार्क्स, टर्म 2चे मार्क्स दोन्ही ॲड करून जो रिजल्ट येतलो तो फायनल रिजल्ट आसतलो. टर्म हो रिजल्ट आसा विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसायट ऑफ द बोर्ड gbshsc.in आणि results.gbshscgoa.net अशा 2 वेबसायटीचेर ती अवेलेबल आसतली. 10वीची कितें थारला? 10वीची रिजल्ट आसा तो 15 मे उपरांत जातलो. मोस्ट प्रॉबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग दॅट रिजल्ट मे बी बाय 17-18 मे अशें ह्या 2-3 दिसांत जातलो.